प्रियच्या भावन भयणो, आज जेजू आमकां शुभ वर्तमान एक बरी खुणां दिवन क्रिस्ती जिवीत कशें जिवचें तें आमकां दाखयता. पॅलेस्टिनांत जेन्ना 3 दिसां जातालीं तेन्ना ते राखणे शेड्यांक आनी बोगड्यांक सेपरेट करताले. शेड्यांक ते भितर घालताले आनी बोकड्यांक ते भायर घालताले. शेड्यांक तांकां तोंड लागूना जावच्याक वा तांकां कसलेंच दुयेंस येना जावचें ते भितर घालताले. आनी हीच खुणां कशी घेवन तो आयज जेजू आमकां ही एक कशें आमचें जिवीत जियेचें तें दाखयता. मोगाच्या भावान भयणो, आमी कोणा सवें मोग दाखोवंक जाय तें आज जेजू आमकां दाखयता. आनी हें मोग दाखोवंक जाय तो आमी आमच्या पेल्याक. आनी पेल्याचो मोग करता आसतना पेल्याचो मोग करिना जाल्यार आमी देवाचोय मोग करिनाय आनी देवाचो मोग करना जाल्यार पेल्याचोय करिना. तर जेजू दाखोवंक सोदता की पेल्याचो आनी देवाचो मोग करता आसतना तें बाराबर वचूंक जाय. एकल्याचो केल्यार दुसऱ्याचो करूंक फावना अशें न्हय. आमी देवाचोच मोग करूंक शिरी पडना, पूण देव आमकां शिकयता आमच्या पेल्याचोय मोग करूंक. आनी आयचे वाचपांत तें आमकां दिसून येता. मोगाच्या भावान भयणो, आमी प्राचीत काळांत आसात आनी प्राचीत काळांत आसा म्हणटकीर आमी आयकत आयल्यान जेजू म्हणटा मन बदलात कित्याक सर्गीचें राज लागीं पावलां. आनी हें मन बदलनी आमच्या जिवितांत जावंक जाय. कित्याक आमी तर आमचें मन आमचें काळीज बदलनात जाल्यार आमी सैतानाच्याच वाटेन वयतल्या आमी जेजूच्या पावलांनी चलोवंक पावचे नात. देखूनच आज ह्या शुभ वर्तमानांतल्यान जेजू आमकां सगल्यांक आपयता की आपल्याच्याच पावलांनी चलूंक. आमी प्राचीत काळ म्हणल्यार आमकां दिसता कोरेज मायलें आनी आमी आतां सगलो उपास करूंक जाय आनी आमी दुखी भरीत अशीं जातात. पूण आमी अशें चिंतूंक फावना. मोगाच्या भावान भयणो, ह्या प्राचीत काळांत जेजून देवान आमकां एक काळ दिल्लो आसा आमच्याच जिविताचेर नदर मारूंक, आमच्याच आख्या चिंतनाचेर, आमी जी कर्तुबां करता ताचेर नदर मारूंक, कितें वायट आसा तें आमच्या जिवितांत येता तें पळोवंक, ताचेरूच नदर मारूंक आज जेजू आपयता. मोगाच्या भावान भयणो, ह्या प्राचीत काळांत आमी आमच्या जिविताचेर नियाळ करुया. आमी आमच्या पेल्याक आदाराक पावल्यांत वा आमी आमच्या पेल्याचो मोग केला काय, हीच खूण आयच्या जिवितांत आमकां प्रश्न करता. तर हेंच मनांत धरून आमी देवा लागीं हीच कृपा मागुया की देवाक की आमी आमच्या पेल्याचो मोग करूंक, आमी आमच्या जिवितांतल्यान पेल्याच्या आदाराक पावूंक आनी तेच भाशेन पेल्याचो मोग करता आसतना देवाचोय मोग आमच्या जिवितांतल्यान धाकूड करूंक हीच कृपा आमी ह्या आयच्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान मागुया.